रेल्वे रुळाची दुपटीकरण कोशाची येरादारी खातीर न्ही म्हणून भाजप सरकार सदांच सांगताले. मात आता केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान केल्ले ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला. तांणी केल्ले ट्विटा उपरांत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काढला. सरकार लोकांचे भावने बरोबर खेळटा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केला. तशेंच रेल्वे दुपटीकरण कोळशा खातीर न्ही म्हणून भाजप सरकार सदांच सांगताले, पूण निमणे खरें कितें ते भायर आयले. पयलीं कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून मुरगांवकार त्रासान पडल्यात आनी आतां वेळसांव गांव काबार करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें आमदार विजय सरदेसाईचें म्हणणें. रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण कोळशाचे येरादारी खातीर म्हणून घोशणा केले उपरांत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सरकाराचेर तिडक उक्तायले. दाजी म्हणटा काँग्रेसीक फक्त कोळसोच दिसता. रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जालें जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवचे ना काय अशें दाजी विचारता. दुसरे वटेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली ही गजाल जरी खरी असली तरी कोळसो आताळणी वाडोवचे ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगतात. गोंयभर गाजिल्ल्या वासुदेव भंडारी प्रकरणाक आयज 1 सप्टेंबराक वर्स पुराय जाता. सकेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचो विद्यार्थी वासुदेव भंडारी आनी ताची इश्टीण पोरू 31 ऑगस्टाचे रातीक रेंट कार घेवन कॅम्पसाच्या भायर सरिल्ली. गुगल मॅपाचे मजतीन ही दोगांय सांत तिस्त्या फेरी धक्क्या मेरेन आयिल्ली, पूण मुखार न्हंय आसा हें तांच्या लक्षांत आयलें ना. वासुदेव रस्त्यावयल्यान नेटान गाडी घेवन आयलो आनी थेट उदकान गाडी घाल्ली. ताचे वांगडा आशिल्ली ताची साथीदार चलयेन पेंवन आपलो जीव वाटायलो. वासुदेव भंडारीनूच आपल्याक भायर काडले, पूण तो परत गाडयेंत आशिल्लें सामान हाडपाक गेलो आनी परतो आयलोच ना म्हूण ताची इश्टिणीन सांगिल्लें. वासुदेवाक बुडून मरण आयलें जाल्यार गाडी भायर काडली तेन्ना ताची कूड खंय गेली. गाडयेक फक्त ताची बॅग आनी लॅपटॉप आशिल्लो. वासुदेव बुडलो जाल्यार ताची कूड गेली खंय. तो पेंवन भायर सरलो जाल्यार तो गेलो खंय. सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो अजूनय मेळपाच्यो आसात. राजधानी पणजेत पावसाच्या दिसांनी उदक साचून हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाताली. 18 जून रस्त्या कुशीकच्या दुकानांनी उदक भरताले. राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळारूय रस्त्यांचेर उदक साचून लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले. पूण ह्या वर्सा मात गोग्यांनी पावस पडून लेगीत राजधानी पणजेत उदक साचून राबिल्ले दिश्टी पडूंक ना. ताका लागून स्मार्ट सिटीचें काम खऱ्यांनीच बरें जालां अशें म्हणूं येता. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार ड्रेनेज सिस्टम जाग्यार घालून गटारांची रुंदाय वाडयल्ली. राजधानी पणजेतल्या ड्रेनेज नेटवर्काचो वेवस्थीत अभ्यास करून भितर आशिल्ले केबल्स अजून सकयल व्हेले. तशेंच थोडे ड्रेन्स उक्ते केले. पावसा पयलीं गटारांनी साचून राविल्लो कोयर काडलो. ताकाच लागून ह्या वर्सा पावसांत राजधानी पणजेत उदक साचूंक नाशिल्ल्याचे स्मार्ट सिटीचो अभियंतो मुकुंद मोळीक सांगता. स्मार्ट सिटीचें काम खऱ्यांनीच बरें जालां. पावसाच्या दिसांनी दर वर्सा 18 जून रस्त्यार उदक साचताले. ताका लागून आमकां त्रास जाताले, पूण ह्या वर्सा मात 18 जून रस्त्यार उदक साचिल्ले दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्याचे स्ट्रीट वेंडर सांगतात. कुंकळे आयडीसीतल्या परशुराम मेटॉक्स कंपनीत सोमारा फांतोडेर उजो लागपाची घडणूक घडली. कुंकळे आनी मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक काल वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो कसो लागलो आनी कितले लुकसाण जालें अशी म्हायती अजून मेळूंक ना. मात चडांत चड संपत्ती वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येवश मेळ्ळें. जांबोटी चोरला गोंय मार्गार येरादारी अडकून उरिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडल्यान कालमनी आनी आमटे गांवां मजगतीं आयतारा राती उसरां सावन येरादारी ठप्प जाली. जड येरादारी करपी एक लॉरी रस्त्या मदींच बंद पडिल्ल्यान आडखळ निर्माण जाली. उपरांत दुसरी लॉरी रस्त्या कुशीकच्यान काडपाचो यत्न करतना रस्तो खुंचून ती उमटली. हाका लागून रस्त्याचे दोनूय वटेन वाहनांच्यो राखो लागले. प्रवाशांक वरांची वरां वाट पळोवची पडली.
दिवसाच्या आझाद जामा मशिदीचे मोडीले कंपाऊंड बांदून दियात, त्याचबरोबर ते मोडला तांची आड कारवाय करात अशी मागणी मशीद समितीन केल्या. नाजाल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जातलो अशें समितीचें म्हणणें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्तो रुंदीकरण कामा खाला दिवचलच्या मुस्लीम वाड्या वयले मशिदीची कंपाऊंड पयलींच्या वण्टी पासून सुमार 1 मीटर भितर घेतल्या. व्हडली गेट लेगीत बसयल्या, मात आतां आनीक एक गेट जाय असो दावो करून एका गटान कंपाऊंडाचो कांय भाग मोडला. एकाच घरात 2 गणपती पुजेक लायिल्ल्याचें तुमी केन्ना आयकलां? पूण हय, वास्कोच्या कवळेकर आनी कुंडेकार घराभोंवत चवथीच्या दिसांनी एकठांय येवन एकाच घरांत 2 गणपती पुजेक लायतात. फाटल्या 70 वर्सां सावन 2 गणपती पुजेक लावपाची ही परंपरा चलत आयिल्ल्याचें घरची सांगतात. बदलत्या काळांत लेगीत ह्या दोनूय फामिलींनी एकचारान आनी एकवटान गणपती पुजपाची परंपरा राखून दवरल्या. ह्या निमतान देवा कडलें आशिल्लें नातें तशेंच फामिलीचो एकवट दिसून येता अशें तांचें म्हणणें. वीज खात्याकडल्यान परवानगी घेनासतना घरांत बसयले इन्व्हर्टर आनी जनरेटरा आड कारवाय करतले. लोकांच्या हिता खातीरूच हो निर्णय घेतला. केपें तालुक्यांत घडिल्ली घडणूक अत्यंत दुर्दैवी आसा. भविष्यात अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून लोक जी बेकायदेशीर कृत्यां करतात तांची आड कारवाय करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. केपें तालुक्यांत घडिल्ल्या घडणुकेचे फाटभुंयेर मंत्री उलयताले. म्हापशा दिसाउजवाड्याक महादेव पाप गोसावी या दुभावितान वामन सदन इमारतींतले सेल टावन रबर स्टॅम्प हे दुकान फोडलें. सुमार 60,000 रुपयांचो माल फारायलो. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. सीसीटीव्ही कॅमेरात चोरयेचें पुराय प्रकरण कैद जाल्लें आसा. सीसीटीव्हीच्या आदारावेल्यान पुलिसांनी चोराक कांय वरां भितरूच अटक केली. फोंडें शिनळकी वेवसाय सुरू आशिल्ल्याची दक्क दिवपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. फोंडें पुलिसांनी 30 ऑगस्टाक एका हॉटेलाचेर धाड घालून शिनळकी वेवसायाचो पर्दाफाश केलो. हे कारवायेत एका चलयेची सुटका केली. ह्या प्रकरणात अस्तंत बंगालांतल्या नसीम जमेदार आनी आझमगड उत्तर प्रदेशांतलो दुबावीत राजेश गौड ह्या तिगांकूय अटक केल्या. उपरांत तांकां 6 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली. जाल्यार चवथो दुबावीत एस.के. कुरेशी हाचो सोद घेवप सुरू आसा.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पंजाबात सुमार 49,000 रुपयांच्या लँड स्कॅम प्रकरणासंदर्भात केल्ल्या महत्वाच्या कारवायेत गुरजत सिंग गिल हाका अटक केल्या. या दुबाविताक इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंगान खासा कारवाय करून मोहाली पंजाबासावन अटक केली. लोकांक महोबा, सुलतानपूर, फर्रुखाबाद आणि जलाव या उत्तर प्रदेशाच्या जिल्ह्यांनी जागो दिता अशें सांगून ताणें तोपी घाली. या दुबावितान सुमार 10 राज्यांतल्या लोकांक फटयल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सध्या या पुराय प्रकरणाचो तपास सुरू आसा.
अफगाणिस्तानात जाल्ल्या भूकंपात सुमार 622 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 1500 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या. हो भूकंप 6 मॅग्निट्यूडाचो आशिल्ल्यान ताचो परिणामूय खर दिसून आयलो. देखून सध्या सगळेच कडेन खवदळ पडला. बचाव कार्य झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा. चेन्नईत उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून ढगफुटी जाली. वरभर फक्त पावसान शेकडो हुबिल्ल्यान ढगफुटी जाल्ल्याचो हवामान खात्याचो दावो. देखून ह्या वाठारांतल्यो फ्लायटी बंगळुरू वचपा खातीर वळयल्यो. सुदैवान कसली जिवीतहानी जावंक ना. वेळार लोकांक सतर्क केल्ल्यान व्हड हानी टळ्ळी. पंजाबात पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून हुंवार स्थिती निर्माण जाल्ल्यान चडशा लोकांक हाचो बरोच फटको बसला. ह्या हुंवार स्थितीक लागून सुमार 3 लाख एकड शेत जमीन उदकापोना केली जाल्यार 1.25 लाख लोकांक फटको बसला. पंजाब सरकारान शेतकारांक तांकां जाल्ले लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन दिल्लें आसा. मजगतीं साबार लोकांक दुसऱ्या सुवातींचेर स्थलांतरीत करून तांकां जेवण खाणाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. जाल्यार साबार गांवचे संपर्क हुंवाराक लागून तुटल्यात. देखून ह्या संदर्भातलें काम झुजा पावंड्यार सुरू आसा. पंजाबात पावसाच्या सावाराक लागून उप्राशिल्ल्या हुंवार स्थितीक लागून सध्या लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. मजगतीं ह्या हुंवार स्थितीक लागून 27 ते 30 ऑगस्ट मजगतीं स्कुलां बंद दवरिल्लीं. पूण अजून परिस्थिती सुदारूंक नाशिल्ल्यान हो निर्णय 3 सप्टेंबर मेरेन वाडोवन स्कुलां बंद दवरपाचो आदेश दिल्लो आसा. जर प्रायव्हेट शाळा संस्थेनी स्कुलां उक्ती केलीं जाल्यार तांचेर कारवाय करपाचो इशारो लेगीत शिक्षण मंत्र्यान दिला. राष्ट्रीय वर्सुकी अहवाल आणि बायलांच्या सुरक्षेच्या निर्देशकांच्या अहवालाप्रमाण गँगटॉक ही बायलां खातीर सुरक्षीत शारांतल्या क्रमवारीत 5व्या स्थानाचेर आशिल्ल्याचे कळ्ळें. ह्या शारान एकंदरीत सुरक्षेच्या मळार 70.4% गुण मेळयल्यात. नारी 2025 पुराय देशभरातल्या 31 शारांनी 12,770 बायलांचे सर्वेक्षण करून हो अहवाल सादर केला. हातूंत बायलांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन गरजेची अशी सगळ्यो मुळाव्यो सोय सुविधा आसात काय ना, बायलां आड घडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो, दीस तशेंच रातच्या वेळार बायलां खातीर कितले टक्के तांचे शार सुरक्षीत आसा, अशा कांय म्हत्वाच्या प्रश्नांचो आस्पाव ह्या अहवालात आशिल्लो. तेन्ना सगळ्यात पयल्या सुवातीचेर नागालँडचे कोहिमा, दुसऱ्या सुवातीचेर आंध्र प्रदेशातले विशाखापट्टणम आणि तिसऱ्या सुवातीचेर ओडिशाचे भुवनेश्वर, चौथ्या सुवातीचेर मिझोरमचे आइजवॉल जाल्यार 5व्या सुवातीचेर सिक्कीमचे गँगटॉक आशिल्ल्याचे अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला.
सुमारे 1 सप्टेंबराच्यान उत्तर प्रदेशात नो हेल्मेट नो फ्युअल ह्या मोहिमेक सुरवात केल्या. जे कोण हेल्मेट घालून येवचे ना तांकां पेट्रोल वा डिझेल भरपाक मेळचे ना असो ह्या मोहिमे फाटलो हेत जावन आसा. देखून ह्या निर्णयाक लागून लोकांकूय शिस्त लागतली अशें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाचें म्हणणें. ही मोहीम पुराय एका म्हयन्या खातीर राबयतले अशें कळटा. जम्मू काश्मीरात सुरू आशिल्ल्या श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा हवामानाच्या बदलाक लागून सलग 7व्या दिसा खातीर बंद दवरल्या. फाटल्या सप्तकभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून फ्लॅश फ्लड्स येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान भक्तगणां खातीर ही यात्रा बंद दवरिल्ली. साबार भक्तगण फाटल्या खुबश्या दिसांनी दर्शन घेवपा खातीर वाट पळयतात. मात जो मेरेन हवामानात गरजेचे अशे बदल जायना तो मेरेन भक्तां खातीर दर्शन घेवप सोयीचें थारचें ना म्हणून संबंदीत प्रशासनान हो निर्णय घेतला. लखनौच्या एका फुगोट्याच्या फॅक्टरीत जाल्ल्या ब्लास्टात 7 जाणांक मरण आयिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच जो पालोवपी दळाचे जवान दाखल जावन ताणें बचाव कार्याक सुरवात केली. मरण आयिल्ल्या मदीं फॅक्टरीचो धनी लेगीत आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या दुर्दैवी घडणुकेत धनयाची पुराय फामिलीच्या वांगड्यांक मरण आयिल्ल्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी दुख्ख परगटायत ह्या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी केल्ली आसा. लंग कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाल्ली वाड चिंताजनक आसा खरी. मात 25% जे दुयेंती सापडटात ते नॉन स्मोकर वा बायलां वा तरणाटे आशिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयला. लंग कॅन्सराचे दुयेंती चड करून वाडट्या हवेच्या प्रदुशणाक लागून सापडिल्ल्याच्या अभ्यासात कळ्ळां. देखून ही खूब गंभीर बाब आशिल्ल्यान खंय तरी प्रदुशणाचेर आळो हाडपाची गरज आसा. नाजाल्यार मनशाचो फुडार अशाच रोगांक लागून सोंपतलो हातूंत दुबाव ना. जे डिमेन्शियाचे दुयेंती असतात तांच्या मदीं डिमेन्शियाची लक्षणां ही 3.5 वर्सां आदी स्पश्ट दिसून येतात अशें एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयला. डिमेन्शियाच्या लक्षणां मदीं याद उरप ना, उलयतना शब्द सुचप ना, फुफ्फुसांव जावप, मनशाच्या मुडांत आनी स्वभावात परत बदल जाणवप ही म्हत्वाची लक्षणां आसात. देखून दोतोरा कडेन संपर्क सादून बेगोबेग उपचार घेवपाक जाय अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें आसा.
फाटली 6 वर्सां जाली भलायकी संदर्भात केल्ल्या अभ्यासात नीज ताका गरजेची आशिल्ली न्हीद केन्नाच पुराय करिना अशें दिसून आयलां. न्हीद सारकी पुराय जावप ना किंवा गरजे परस चड न्हिदप हेंवूय तितलेंच धोकादायक आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. मनशाक गरजेची तितली न्हीद जाली ना जाल्यार वट्ट 172 परस चड दुयेंसां जावपाची भिरांत आतां उक्ताडार आयलां. हातूंत किडनी फेलियर, गोडेमूत सारक्या दुयेंसांचोय आस्पाव आसा. मुळात ही लक्षणां खूब आदींच सुरवात जातात पूण दिसपाक कळाव जाता. जाका लागून रोगाचेर उपचार घेवपाक कळाव जाल्ल्यान चडार पडटा अशेंय दिसून आयलां. कामाच्या व्यापाक लागून मनीस आयज काल न्हिदे कडेन दुर्लक्ष करपाक लागला. देखून दर एकल्यान आपली न्हीद पुराय करपाचेर सक्तीन भर दिवपाक जाय. बंगळुरूच्या एका सॉफ्टवेअर इंजिनियराक सोरोप चाबिल्ल्यान मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सोरोप ताच्या क्रॉक्सांत लिपून राविल्लो पूण आदींच ताका एक विकार जाल्ल्या कारणान सोरोप चाबिल्ल्याचें ताका समजलें ना. मात जेन्ना ताच्या घरच्यांनी ताच्या क्रॉक्सांत मेल्लो सोरोप पळयलो तेन्ना ताच्या कुडींत धांव घेता थंय हो 41 वर्साचो तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचें कळ्ळें. देखून ताका उपचारा खातीर व्हेले तेन्ना चड कळाव जाल्ल्या कारणान ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी स्पश्ट केलें. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. जाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अतिसेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतलीं अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयलां. 30 ते 50% कॅन्सर सारक्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जम्मू काश्मीरातल्या चेनाब न्हंयचेर आशिल्ल्या बगलीहार धरणाची दारां रामबाणांत उक्ती केल्लीं आसात. उटंगराच्या पावसाक लागून धरणांत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान 3 दारां उक्ती करून उदक सोडिल्लेशें कळटा. देखून तलवाडा, कांचीपट्टा, तंपल, चिंका, गुजरेकोठी आनी जेटी ह्या गांवांक धोको निर्माण जाल्ल्यान तांकां सतर्कतेचो इशारो दिल्लो आसा. मजगतीं जे गोरवांक बी घेवन न्हंयच्या देगेर वतात तांकांय सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्ली आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.